शेजारच्या राज्यातले अल्पसंख्याक या देशात येऊन कितलेशेच दीस आम्ही पळयताले की निर्वातीचे जिणे जगताले, बट तांकां परत एकदा अभिमानाचे जीण जगपा खातीर सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट पास करप ही अभिमानाची गजाल आसा. या देशाच्या सांस्कृतिक पुरुषत्वाचे ज्वलंत जागर करपी धार्मिक एकचाराचे केंद्र म्हणजेच अयोध्येतले राम मंदिर, त्याचो पायाभरणी सुवाळो माननीय पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते जावप या देशा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. राफेल विमानाचो सैन्याच्या ताफ्यात आस्पाव करप म्हाका दिसता अशा सारखे देश हिताचे कितलेशेच निर्णय फाटल्या 6 वर्सांक विशेष करून मोदी सरकारात घातल्या. आमी तेचे खरोखरूच अभिनंदन करपाक जाय. एक पावल फुडें मारून न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ही चालीक लायल्या. देशाच्या युवकांचो भविष्याचो विचार करून खंयसरूच जगाच्या फाटभुंयेचेर ते फाटी पडचे न्ही, ताच्या खातीर स्किल इंडिया मिशन सारकिले मिशन तांच्यांनी सुरू केला. आनी हेच सगळे दवरून हो देश प्रगती पथाचेर व्हरपाच्या वाटेंतल्यान मोदीजींची वाटचाल सुरू आसा. आनी हे सगळे सुरू आसतना या जगाचेर, या देशाचेर, या गोंयचेर कोविड सारकिल्ली महामारी आयली. फाटले 5 म्हयने तुमी आमी सगळे ह्या कोविड-19तल्या महामारींतल्यान सगळे वचत आसा. म्हाका खबर आसा की ज्या परिस्थितींतल्यान आमी सगळे जाण वयता, म्हणजे ताकाच लागून ह्या कोविडाचेर कंट्रोल करपा खातीर 22 मार्चान पयलो लॉकडावन आयलो, ताज्या उपरांत 1, 2, 3 लॉकडावन येत गेले. आनी ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा की मनशाच्या दिसपट्ट्या जिण्याचेर ह्या महामारीचो परिणाम जालो, तसोच ह्या महामारीचा परिणाम ह्या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचेरूय हाचो विपरीत परिणाम आमकां दिसून आयलो. केंद्र सरकार आणि गोंय सरकार MHAच्या गायडलायनीच्या सकयल आमच्या राज्यात आमी व्यवस्थित रित्या कोविड मॅनेजमेंट करपा खातीर सुरवाती पासूनच काम करीत आसा. योग्य रित्या आरोग्य सुविधाचो वापर करपा खातीर आनी ते सगळ्यांक मेळोवन दिवपा खातीर आमी कार्यरत आसा. पयले दिसा पासून आमी पळयता की कांयच इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगासर अवेलेबल नासतना आमच्या दोतोराचो एक पंगड NIV ह्या पुण्यातल्या संस्थेंतल्यान ट्रेन जावन आयलो आनी आज 6 टेस्टिंग लॅब फॅसिलिटीज आमच्या 800 पेक्षा चड टेस्ट आमी करता आनी भारत देशांतल्यो सगळ्यो चडांत चड टेस्ट करपी म्हणून गोंयचें नामना आसा. अवघ्या काही दिसाच्या मदीं आमी आमचे ESI हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल म्हणून आमी निर्माण केलें आनी त्या कोविड हॉस्पिटलान सगळ्यो सुविधा दिवपाची आमी तयारी दाखयली, दिली सुद्धा. आनी तेकाच मेळोन आमी दुसरें कोविड हॉस्पिटल थोड्या 4 दिसा पयलीं SD हॉस्पिटल फोंडा हांगासलें दुसरें कोविड हॉस्पिटल म्हणूनय डिक्लेअर केलें आनी तें कार्यरत केलें. हे आसतना वेगवेगळी 10 कोविड केअर सेंटर वेगवेगळ्या तालुक्यांनी सगळ्या म्हणजे सिम्टोमॅटीक आणि असिम्टोमॅटीक पेशंटांची काळजी घेवपा खातीर मोठ्या प्रमाणात कोविड केअर सेंटरूय बी आमी कार्यरत केल्या आनी सगळे जाण सगळ्या पॉझिटिव्ह येवपी पेशंट्सांची काळजी घेता. पण ह्या सगळ्या महामारींतल्यान वयता आसतना जायत्यो गजाली आमी राज्यांतल्या लोकां खातीर, राज्या भायले लोक हांगासर रावताले त्याय लोकां खातीर केले. गोंयांतले आमचे गोंयकार जगभर कामा निमित्तान आशिल्ले आनी ह्या महामारीक लागून, त्या त्रासाक लागून ते जगभरांतल्यान परत एकदा गोंयांत येवपाक तांची सुरवात जाली. वंदे भारत मिशन ह्या सकयल प्रत्येक गोंयकाराक परत एकदा गोंयांत हाडपा खातीर आमी हर तरेचो प्रयत्न केलो. जावं ते मागीर सीफेरर भाव भयणी किंवा बाकीचे गोंयकार देशांतल्यान आसतले, परदेशांतल्यान आसतले, परत एकदा तांकां ह्या मायभुमी कडेन आमी परत एकदा हाडपाक शकले. हांगासर आशिल्ले मायग्रंट किंवा हांगासर आशिल्ले टुरिस्ट खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांतल्यान भायर वचपा खातीर आमी म्हणटा की श्रमिक स्पेशल ट्रेन ह्योय सुरू जाल्यो आनी हांगासले 2 लाखां पेक्षा चड लेबर लोक, बाकीचे टुरिस्ट लोक हांगासल्या देशांतल्या विविध भागांनी गेले. परदेशांतले लोक हांगासर स्थित आशिल्ले तांकांय परत व्हरपा खातीर गोंय सरकारान जायती योजना एकलो केंद्र सरकाराच्या बरोबर परत एकदा तांकां परदेशांत धाडपा खातीरय बी वेगवेगळ्यो गजाली केल्यो. आनी हे सगळें करीत आसतना म्हणजे ह्या महामारींतल्यान वयता आसतना सुद्धा आमी येयल्ल्या संकटाक तोंड दिवपा खातीर केंद्र सरकारान विविध योजना जाहीर केल्यो. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज 1, पॅकेज 2 आनी त्याच बरोबर म्हाका दिसता माननीय वित्त मंत्री सौ निर्मला सीतारामन हांच्यांनी 20 लाख करोडाची पॅकेज म्हणजे मागीर ती MSME खातीर आसतली, एग्रीकल्चरा खातीर आसतली, फिशी कल्चरा खातीर आसतली, डेरी फार्मिंगा खातीर आसतली. पयलेच फावटी गोंयांत
डेअरी फार्मिंगांक किसान क्रेडिट कार्ड मेळ्ळें, फिशरीज फार्मिंगांक किसान क्रेडिट कार्ड मेळ्ळें. गोंयांतलो जो एखादो स्ट्रीट वेंडर जो आसा ताज्या खातीर सुद्दां लोन दिवपाचो आस्पाव जो आसा ह्या पॅकेजीत आशिल्लो. आनी ताकाच लागून म्हणजे स्ट्रीट वेंडर पासून MSME चलोवपी इंडस्ट्रियलिस्टा पर्यंत म्हणजे अवघ्या काहीशा अल्प दरात म्हणजे लोन दिवपाचें काम आनी परत एकदा त्याच्या उद्योगाक उभारी दिवपाचें काम जे आसा केंद्र सरकारा बरोबर गोंयानूय बी अश्यो वेगवेगळ्यो आमी स्किम्स आंखल्यो आनी त्या निमित्तान गोंयांतले उद्योग परत एकदा उभारी दिवपा खातीर हें काम जें आसा हें आमी चालू दवरलें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा शिक्षणाच्या मळाचेर एक अनिश्चित वातावरण काही दिसां पयलीं आशिल्लें. परीक्षा जातल्यो काय ना अशाय संकटांतल्यान काही जाण कोर्टातूय गेले. बट ताजेर मात करून गोवा बोर्ड आसतलो, एड्युकेशन डिपार्टमेंट आसतले, विशेष करून परीक्षा दिवपी आमची भुरगीं आनी पेरंट्स आसतले तेंचे हांच्यांनी ताजेर मात करून आपल्यो परीक्षाय वेवस्थीत दिल्यो. इतकेंच न्हय तर गोवा बोर्डाचो निकालूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात लागलो. ह्या खातीर तांचें हांव अभिनंदन करतां. आनी हें सांगता आसतना लहरों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. हांव त्या भुरग्यांचें खरोखरूच अभिनंदन करतां. मोठ्या जिद्देन आनी ह्या कोविडांतल्या महामारीत सुद्दां तांच्यांनी आपली परीक्षा दिली. हे सगळें करता आसतना आमी गव्हर्नन्स खंयसरूच विसरूंक ना. ह्या सगळ्या पाठभुयेचेर म्हाका दिसता जावं तो मागीर गरीब आसतलो जावं तो शेतकरी आसतलो, ह्या सगळ्या भावांक म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर मेळपी सोशल सेक्टरांतल्यो सगळ्यो येवजण्यो आमी सातत्यान थोडे दीस उसरा पावल्या आसतल्यो. DSSY आसात, गृह आधार आसात किंवा स्कॉलरशिपचे पयशे आसात, सबसिडीचे पयशे आसात, शेतकाराचे आसतले, दूधकाराचे आसतले. हे खंयचीच स्कीम खंयचीच येवजण जी अंत्योदय तत्वाचेर पावताली ती येवजण आमी बंद करूंक ना. ताज्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न जो आसा केला. थोडो उशीर जाला आसतलो. थोड्याच दिसांनी उरलेल्यांचेय बी ह्या येवजणे खालाचे पयशे हे त्यांच्या अकाउंटा पर्यंत पावतले हाजी हांव ग्वाही दितां. आर्थीक स्थिती परत एकदा रिवायव करपा खातीर इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटी आसतली. वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टांनी वेगवेगळ्यांच्या फुडारपणा खाली ही इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटी आमी केली आनी गांवचो विकास करपा खातीर आनी गरिबीचो विकास करपा खातीर, शेतकऱ्यांचो विकास करपा खातीर, पंचायत क्षेत्रांतलो विकास करपा खातीर आनी त्या जाग्यार बेजीक नीड्स रस्तो आसतलो, लायट आसतली, उदक आसतली, टॉयलेट आसतलें, एड्युकेशन आसतलें, हेल्थ आसतलें, एग्रीकल्चर आसतलें. ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरांत आमी केन्नाच कमी करूंक ना आनी हाज्याय फुडें कमी करचें ना. बट ताज्या फुडें एक पावल मारून ह्या कोविडांतल्या महामारींतल्यान सुद्दां हांव अभिनंदन करतां ते आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन आनी जिपार्ड ह्या संस्थेंचें. बऱ्याच जाणांक खबर आसची ना की ह्या तिनाय संस्थांनी मेळून गोंयांतल्या 192 पंचायतीचो बेजीक सर्वे रिपोर्ट करपाचें काम आनी 14 म्युनिसिपालिटीचो अलॉंग विथ IDCs ह्या सगळ्याचो एक बेजीक रिपोर्ट तेंच्यांनी तयार केला. आनी गोंयच्या विकासाची वाट कशा पद्दतीत फुडें वचपाची कालच तांच्यांनी तो रिपोर्ट हो म्हाका सबमीट केला. आनी कशा पद्दतीन आमी आत्मनिर्भर गोंय करपा खातीर, स्वयंपूर्ण गांव आनी संपूर्ण गोंय करपा खातीर माननीय मोदीजीच्या पावलाचेर पावल दवरून आत्मनिर्भर भारत जेन्ना मोदीजी म्हणटा तेन्ना आमकां स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर ह्या रिपोर्टाचो निश्चितच आमकां बऱ्या पद्दतीचो उपयोग जो आसा हो जातलो हे हांव आशा व्यक्त करतां. आनी खरोखरूच हो पुराय 192 पंचायतींनी आमी परत एकदा ह्यो सगळ्यो पंचायती मागीर त्यो कॉलेजी जावं किंवा आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स जावं येता त्या 2 ऑक्टोबरांतल्यान ह्यो सगळे गांव एडॉप्ट करपाचें काम म्हणजे आमी जशें म्हणटा की पॉलिसी मेकर शूड गो टू विलेजीस. जो पर्यंत पॉलिसी मेकर्स हे विलेजींनी पावना तो पर्यंत गांवचो विकास जावपाक शकना. म्हणून पयलेच फावटी गोंय सरकारान निर्णय घेतला येता त्या 2 ऑक्टोबरांतल्यान प्रत्येक पॉलिसी मेकर जे आसा हे गांवांतल्यान वयतले आनी 192 पंचायतींतल्या गांवांनी सगळ्यो पंचायती ज्यो आसा हे प्रत्येक डिपार्टमेंट आनी प्रत्येक कॉलेज एडॉप्ट करतले. त्या गांवांत गरजो कितें आसा हे वळखून तो गांव हो स्वयंपूर्ण गांव करपाचो वेगवेगळ्या दृश्टीन आमचो प्रयत्न आसा. आनी ताकाच लागून हे सगळें करता आसतना आमी वेगवेगळ्या मळाचेर वेगवेगळ्यो पॉलिसी थारायता आसतना आमी आमची टेलिकॉम पॉलिसी पयरच्याच कॅबिनेटांत पास केली. ऑनलायन एड्युकेशना खातीर आसत किंवा आमी म्हणटा की IT इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय तरी गोंय राज्य कमी पडटालें. बट IT पॉलिसी फायनलायज केल्या उपरांत फुडल्या वर्सभराच्या भितर होय प्रश्न जो आसा हो सुटावो जातलो. आत्मनिर्भरते कडेन वयता आसतना गोंयांत वीज तयार जायना आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सोलार रूफटॉप ही कार्यावळ चालीक लायता आसतना 150 मेगावॉट लायट तयार करपाची मोख आमी दवरल्या
आणि म्हणूनच तर एक 4 दिसा पयलीं आमी जवळपास 53 लाखाची सबसिडी म्हणजे वेगवेगळ्या 15 लोकांक त्यांच्यानी सोलार रूफ जो आसा हो सोलार रूफ टॉप घातलो हांकां अशा पद्दतीची आमी सबसिडी जी आसा ही दिल्या. पीपीई तत्वाचेर वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे आसा हे सरकारान हांगासर हाडपाचें थरयला. पीपीई सेल आमी परत एकदा एक्टिवेट केल्या. मागीर हाज्या खातीर आसपी नवीन इन्व्हेस्टमेंट येवपी टुरिझम सेक्टरांत, एग्रीकल्चर सेक्टरांत, इंडस्ट्रियल सेक्टरांत हे वेगवेगळे नवीन इन्व्हेस्टमेंट जे आसा हांगा येवपाचोय आमी केला. आणि ह्या तत्वाचेर धरून आमी पळयता की हांगासर आशिल्ली 71 सिटीजन सर्व्हिस सेंटर आयज पर्यंत फक्त केंद्राच्या काही येवजण्यां कडेन तांची लिंक आशिल्ली. कालच IT डिपार्टमेंटाचो निर्णय घेतलेलो आसा की गोंयांतल्यो सगळ्यो सर्व्हिसीस सेंटर ह्या सर्व्हिस सेंटरांक जोडल्यो वयतल्यो आणि प्रत्येक विलेज पंचायतीन अशा पद्दतीचे सिटीजन सर्व्हिस सेंटर म्हणजे 192 पंचायतींनी सिटीजन सर्व्हिस सेंटर आसतले. प्रत्येक लोकांक व डिपार्टमेंटा कडेन वचपाची गरज ना. ह्या सिटीजन सर्व्हिस सेंटराच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो येवजण्यो, सगळ्या डिपार्टमेंटाचे फॉर्म सगळे कितें आसा हे तांच्या गावात उपलब्ध करून दवरपाची आमी इच्छा दवरल्या आणि 2 ऑक्टोबर पर्यंत 192 पंचायती पर्यंत तें कार्यान्वित जातलें हाजी म्हाका खोस आसा. इलेक्ट्रॉनिक सिटी कार्यान्वित करपा खातीर खूब दीस जाले इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो प्रकल्प फाटी पडलेलो. येता ते एप्रिल 21 पर्यंत हो प्रकल्प फुडार घेवपाचे आमी थारायला. आणि हे सगळे काम पूर्णत्वाक व्हरपा खातीर तेज्यो व्यवस्थीत रित्या गोंय राज्याची आर्थीक घडी परत एकदा म्हणजे सुस्थितीत हाडपा खातीर जायत्यो गजाली ज्यो आसा ह्योय आमी केल्या. आणि हे सगळे सुरू आसतनाय बी म्हणजे चालू आशिल्ले प्रोजेक्ट जावं तो मोपा इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट, जावं तो जुवारी ब्रिज, नॅशनल हायवे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतले, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतले, आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांवचे ऑलरेडी आमी कार्यनिवृत्त केलें. ही आमच्या खातीर खूब व्हड गजाल आसा. वेगवेगळ्यो ग्रामपंचायती ज्यो कन्स्ट्रक्शन चालू आसा वेगवेगळे ग्राउंड हे खंयसरूच कमी पडचे ना. फुडल्या वर्सभराच्या भितर कशा तरी पद्दतीत ही कामां फुडें व्हरप हें आमी ठरयलां. आमी पळयता की खूब व्हड निर्णय आमी PWD सोसायटीतले भुरगे जवळपास 1192 स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन काम करपी जवळपास 750 ह्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत सुद्धा परत ह्या गोंयकार म्हज्या भावा आनी भयणींक परत एकदा कन्फर्म करपाचें काम ह्याच सरकारान कोविड सारकिल्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत केल्लें आसा. ही एक व्हड गजाल जावन आसा. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हा लाल किल्ल्या वयल्यान उलयता आसतना तांच्यांनी समेस्त भारतवासियांक उलो मारला आत्मनिर्भर भारत करपा खातीर. आणि तोच परत एकदा आमी तांचो आत्मनिर्भर भारत करपाक स्वयंपूर्ण गोंय जावचें ह्या अनुसार आमचो प्रयत्न सुरू आसा. आणि तो स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर म्हाका दिसता आमी जो सर्वे रिपोर्ट आमच्या डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आणि जिपाड ह्या संस्थेन केला तोच सर्वे रिपोर्ट आमी काही आयामाचेर फुडें व्हरपाचो ठरयला. सुरमय गांव म्हणजे क्लिनिनेस अँड ब्युटिफिकेशन, सुसंस्कृत गांव मेंटेनिंग द कल्चरल हेरिटेज, संतुलित गांव डेव्हलपमेंटल अँड इकॉलॉजिकल बॅलन्स, सुविध गांव सिविक्स अँड एकाडेमिक एड्युकेशन टू ऑल, समृद्ध गांव एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रिनरशिप ऑपॉर्च्युनिटीज अँड हेल्दी लिव्हिंग, सुशासित गांव द टाइम बाउंड सर्व्हिस पीपल पार्टिसिपेशन गुड गव्हर्नन्स, स्वानंदी गांव इम्प्रुव्हिंग द हॅपीनेस कोशंट, स्वयंपूर्ण गांव सेल्फ रिलायंट. ह्याच धर्तीचेर आमी हाज्या फुडें वयता आसतना मागीर जावं ती इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जावं ते एड्युकेशन, जावं ती फार्मा बाकीचे सगळे क्लस्टर्स आणि IT, MSME, मायनिंग, टुरिझम आणि एग्रीकल्चर ह्या सगळ्या क्षेत्रात गोंयाक जायतो वाव आसा. हांव म्हज्या सगळ्या गोंयांतल्या बिझनेसमॅन आणि गोंया भायल्याय बिझनेसमॅनांक उलो मारता आयच्या दिसा की तुमची इन्व्हेस्टमेंट जी आसा ही साबार गोंयान करची. गोंयांत आसलेलो टॅलंटेड मॅनपॉवर, गोंयांत आसलेलो स्किल्ड मॅनपॉवर ह्या दृश्टीन ताजो वापर करून परत एकदा गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमच्या दृश्टीन आमी IPB आसतले, IDC आसतले किंवा ईज ऑफ डुईंग ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्यांक मदत करपाक आमी गोंय सरकार तयार आसा. तुमी तुमची इन्व्हेस्टमेंट गोंयांत हाडात, गोंया मदीं आसलेलो टॅलंट वळखात, गोंया मदीं आसलेलो स्किल्ड वळखात आणि परत एकदा गोंयाक स्वयंपूर्ण करपाक तुमचो सगळ्यांचो हातभार लागतलो. ह्या तुमकां सगळ्या जाणांक आमी जर वोकल फॉर लोकल जशें म्हणटा की गोंयांत कितलोसो टॅलंट आसा आणि हेका जर आमी वाव दिवपाक शकले, आमचे गोंयकार जर वाव दिवपाक शकले जाल्यारूच आमी आमची ताकद जी आसा ही पुराय
जगाक दाखोवपाक शकतले, ह्या देशाक दाखोवपाक शकतले. आणि हे वोकल फॉर लोकल करपा खातीर म्हाका दिसता हे दुसरो तिसरो कोणूच करूंक शकना. आमी स्वता करपाक शकतले, गोंयकार स्वता करपाक शकतले, हांगासर आसतले प्रत्येक भाव भयणी आमचे करपाक शकतले. ताका लागून हांव तुमकां उलो मारता, आयच्या ह्या 74व्या स्वातंत्र्य दिना दिसा आमी सगळ्यांनी शपथबद्ध जावपाक जाय. हांव तुमकां उलो मारता, तुम्ही सगळ्या समेस्त मानाधिक हांगासर बसलेले आहात, तांच्यांनी 2 मिनटां खातीर उबे रावचे आनी आयच्या दिसाची शपथ तुम्ही सगळ्यांनी घेवची, हो तुमकां उलो मारता. हांव म्हणटलो म्हाज्या फाटल्यान तुमी रिपीट करचे, जेणे करून आमी कटिबद्ध आसतले ह्या गोंय भुमी खातीर, आमी कटिबद्ध आसतले आमच्या ह्या देशा खातीर. सगळ्यांनी हात फुडें करून म्हाज्या फाटल्यान रिपीट करचे, जेणे करून आमी ह्या देशा प्रती कटिबद्ध आसतले. भारत देशाच्या 73व्या स्वातंत्र्य दिना निमित्तान, भारत देशाच्या 73व्या स्वातंत्र्य दिसा निमित्तान, तशेंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या प्रेरणेंतल्यान, तशेंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या प्रेरणेंतल्यान हांव आत्मनिर्भर गोंय घडोवपा खातीर सुपूत घेता. हांव आत्मनिर्भर गोंय घडोवपा खातीर सुपूत घेता. हांव सुपूत घेता की म्हाज्या क्षमते प्रमाणे, हांव सुपूत घेता की हांव म्हज्या क्षमते प्रमाणे म्हजें शिक्षण, म्हजो वेवसाय, म्हजो रोजगार, म्हजें शिक्षण, म्हजो वेवसाय, म्हजो रोजगार हातूंतल्यान हांव गोंयचें नांव व्हड करतलों. हातूंतल्यान हांव गोंयचें नांव व्हड करतलों. हांव स्थानीक वेवसायिकांक आदार दिवपाक फुडाकार घेतलों. हांव स्थानीक वेवसायिकांक आदार दिवपाक फुडाकार घेतलों. हांव परदेशी वस्तू परस देशी वस्तू विकत घेतलों. हांव परदेशी वस्तू परस देशी वस्तू विकत घेतलों. कायद्याचें आनी नियमाचें पालन करून, कायद्याचें आनी नेमांचें पालन करून ह्या देशाचो एक बरो नागरीक जावपाचो सतत प्रयत्न करतलों. ह्या देशाचो एक बरो नागरीक जावपाचो सतत प्रयत्न करतलों. जय हिंद, जय गोवा. जय हिंद, जय गोवा. धन्यवाद. बसून घेयात. हांव माझे भाशण सोंपयता आसतना समेस्त सुटके झुजारी ज्यांच्यांनी ह्या देशा खातीर प्राण आहुती आपली दिल्या आसतली, ह्यांच्या यादीक आर्गां ओंपता. ह्या देशाचें रक्षण करता आसतना आपल्या प्राणाची आहुती दिवपी आमचे सैनीक, अर्धसैनीक, तशेंच पोलीस, उजो पालोवपी आनी हेर दलांतले शहिदांक हांव आर्गां ओंपता. आनी ह्याच बरोबर हांव विसरना, कोविड-19 सारकिल्या महामारीक सामोरे वयता आसतना दोतोर आसतले, नर्सी आसतले, पुलीस आसतले, हे सगळे फ्रंट लायन वॉरियर्स ह्या निमित्तान हांकांय शाबासकी दिता. आनी ह्या काही जाणांक आमी म्हणटा की थोड्याच वेळांत जांचो भोवमान जावपाचो आसा, जशें देशभरांतल्यान तशेंच गोंयभरांतल्यान आमी तांचो सन्मान करपाक जाय. अशा कोविड वॉरियर पळोवंक वचत जाल्यार सगळ्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात काम केलां. कोणाकोणाचो गौरव करतले, कोणाकोणाचो सत्कार करतले, बट तरी सुद्धा काही टोकन डिपार्टमेंट जे फ्रंट लायनीचेर ज्यांच्यांनी काम केलां, ज्यांच्यांनी आपल्या प्राणाची पर्वा न करता फुडें वचून काम केलां, आपल्या कोविड जातलो काय कितें म्हणून भियोन घरांत रावूंक ना, तर ते फ्रंट लायनीन जावन ज्यांच्यांनी काम केलां अशा काही डिपार्टमेंटाचो हांगा उल्लेखूय करता आनी ताज्या उपरांत तांचो गौरवूय जातलो. डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस आसतले, गोवा मेडिकल कॉलेज आसतलें, ESI हॉस्पिटल आसतलें, पुलीस डिपार्टमेंट आसतलें, कलेक्टर नॉर्थ आसतलो, कलेक्टर साऊथ आसतलो, डायरेक्टर पंचायत आसतली, डायरेक्टर म्युनिसिपालिटी आसतली, किंवा फायर सर्विसीस आसतले, डायरेक्टर सिव्हिल सप्लाय आसतलें, KTC आसतलें, GTDC आसतलें, गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, आनी आमच्या HR कॉर्पोरेशनान काम करपी सेक्युरिटी आसतले किंवा ते हाऊसकीपिंग करपी लोक आसतले. ह्या सगळ्या जाणांक खरोखरूच तांचें हांव अभिनंदन करता. पण हांव परत एकदां म्हणजे जशें स्वतंत्र मेळोवपा खातीर सगळ्या जाणांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, प्राणाची पर्वा न करता लढले, आनी ह्या स्वतंत्र भारत देशात आज कोविड महामारीचेर मात करपा खातीर तुम्ही सुद्धा जे सगळे फ्रंटलायन वॉरियर आसा आपल्या जिवाची पर्वा न करता आमच्या खातीर तुम्ही काम करता. हांव तुमकां अभिनंदन दिता, अभिनंदन करता. खरोखरूच तुम्ही अभिनंदनाक पात्र आसा. हे सगळें सांगून हांव समेस्त गोंयकारांक आनी समेस्त भारतवासियांक ह्या स्वतंत्र दिनाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी हो स्वतंत्र दिन चिरायूय रावूं हे देवा लागीं मागता. वंदे मातरम.